पयल्या सुवातांनी केला विलेजांनी वचून जमनी ज्यो बॅरन आशिल्ल्यो अश्यो पडलेल्यो आशिल्ल्यो 30-40 वर्सां तांकां आनी परती अंडर कल्टिवेशन हाडल्या. आता उरला म्हणटा ते टुरिझम, एक ओनली ऑर्गनायज्ड सेक्टर गोंयचो. ऑलमोस्ट 4.5 लाख डायरेक्टली इनडायरेक्टली आमी सदां म्हणटा डिपेंडंट ऑन टुरिझम आपणाचे पोट चलयता. जावं ते फिशरमॅन भाव जावं ते हॉटेलांनी काम करतात आमचे भुरगे, जावं ते टॅक्सी ड्रायव्हर आपणाचे पोट चलयतात, लोन घेतात, गाडी चलयतात, तांचेरूय खूबसो अत्याचार आसा, सरकाराचो प्रयत्न आसा बंद करपाक. मोटरसायकल पायलट, रिक्षा ड्रायव्हर ते सगळे कोण आपण ते गाड्यो चलयता, रोस ऑमलेट जावं कितें. आनी हाचेर पळया तुमी दाबोली बंद जालो जाल्यार ताजो कितें एक इफेक्ट आसतलो आमच्या गोंयकारांचेर, गोंयच्या स्टेटीचेर. आनी हातून कित्याक तो प्रयत्न आसा बंद करपाक? कित्याक थोडी वर्सां पयलीं मोपा एअरपोर्ट आयलो, कमिशन जालो, ऑपरेशनल जालो. आयज पासून जांच्यो जमनी गेल्ल्यो, जशे आमचे शेतकामते आशिल्ले, जे आमचे काजी चलोवन आपणाचें पोट चलयताले, आयज पासून तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवना. फक्त तांचे कडेन कायदे तांचे कोणार उडयता, कायद्या प्रमाणे हो डॉक्युमेंट हाड, तो डॉक्युमेंट हाड. बारीक पळयत जाल्यार आमचे वडील तेन्ना 60-70 वर्सां पयलीं पुर्तुगाल्या तितलें शिक्षण नाशिल्लें, तितली तांकां म्हायती नाशिल्लें बाबा डॉक्युमेंटेशन करपाक जाय, रेजिस्ट्रेशन करपाक जाय आनी कितें. आनी त्या खातीर आयज हो सरकार अशे कायदे हाडटान तांकां भायर उडयता. सो मोपाच्या लोकांक जांची जमनी गेले आयज पासून तांकां जस्टीस मेळूंक ना. नेक्स्ट म्हळ्यार मोपा एअरपोर्ट जेन्ना आयिल्लो, खुबश्या लोकांनी सांगुल्लें, ऑब्जेक्शन हाडलेली. जो पेडणेचो लोक जो सपोर्ट करतालो, आयज तांकांय कळून आयलें की तांकां फटयलें सरकारान. एक डिफरंट पिक्चर दाखयलें, एक चित्र दाखयलें की आवय देर वील बी डेव्हलपमेंट, सगळ्या लोकांक जॉब मेळटले आनी सगळ्यांक इन्कम मेळटलो. अशें कांय जावना. भायले आयले, जमनी घेतल्यो, एअरपोर्ट बांदलो, काजिनो येता, सगळें जाता. आमचो पळय पेडणेचो सदां आमी म्हणटा स्वाभिमान पेडणेकार, एक कल्चर आसा. सदां दिल्ली पासून उलयता स्वाभिमान पेडणेकार, गोंय आमचो पेडणेचो कल्चर, रिच कल्चर. आयज ताचेर अटॅक जाता. आनी लोकांनी ऑब्जेक्ट करताले तेन्ना मोपा एअरपोर्ट. आनी टेक्निकली जेन्ना ओपोज करतालो, एक जो मुद्दो आशिल्लो that it is a टेबल टॉप एअरपोर्ट म्हणून. टेबल टॉप, सो टेबल टॉप म्हणजे कितें, वयर आसा आनी सपोज तो जो प्लेन तो बंद जायना जाल्यार इट वील फॉल ओवरबोर्ड. सो हे समजपाक तुमी याद करात, अनफॉर्च्युनेट व्हेरी सॅड इन्सिडेंट जाल्ले 10 मे 2010 मेंगलोर एअर इंडिया एक्सप्रेस दुबय टू मेंगलोर ते प्लेन आयिल्ले बोईंग. ते क्रॅश जाले. टेबल टॉप म्हणजे थंयसान बंद जावन ते पडले मागीर आनी 158 लोक लासून मेले त्या प्लेनार. आनी त्या खातीर खुबशे एक्सपर्ट सांगताले की हो एअरपोर्ट थंय सारको ना म्हण. आनी तरी सरकार वेंट आहे. आनी मोपा आतां कोण हँडल करता? लोन काडलो, सगळे केले, बांदले, जीएमआर ऑपरेट करता. आमकां कांय एक पर्सनल ये ना अगेन्स्ट जीएमआर, बट वो जीएमआर एक आंध्रा बेस्ड कंपनी, आंध्राची ती कंपनी. मे बी तांकां एक्सपिरियन्स आसतले. आनी एक कंपनीन आनी एक एअरपोर्ट चलयतात ते हैदराबाद, राजीव गांधी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. आनी तेन्ना चलयताना ताणें एक कंडिशन घाल्लें तेन्ना सरकारान की लागीं आजू बाजून भोंवतणी खंयचोच एअरपोर्ट ऑपरेशनल आसपाक उपकारना, कित्याक आमकां सगळो फायदो, आमकां प्रॉफिट आमकां येवपाक जाय. इट इज अ फॅक्ट, इट इज पार्ट ऑफ द डॉक्युमेंट. कंडिशन घाल्लें ताणें. आनी बेगमपेट एअरपोर्ट रोखडो बंद केलो त्या खातीर. विच वॉज एक वायब्रंट एअरपोर्ट.
प्रॉफिट मेकिंग एअरपोर्ट बंद येयलो कित्याक तांणी सांगलें फक्त आमचोच एअरपोर्ट चलपाक जाय. ही तुमकां बॅकग्रावंड दिता की प्रायव्हेट कंपनी कशे कंडिशनां घालता पळय. आनी तेन्ना आयकाव इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन ऑर्गनायझेशन आनी एक एव्हिएशन ऑर्गनायझेशन तांणी सांगलें हे दोनूय व्हायेबल ना. मोपाक तुमी स्टार्ट करिनाका, तुमी बांदून त्रासान घालतले ताका. आतां त्रासान पडलेलो आसा, जीएमआर त्रासान पडलेलो आसा. ताका सध्या 266.8 कोटी नुकसाण जालें आसा. कंटिन्युअस 3 वर्सां लागीं तांकां नुकसाण जाता, लॉसान आसा ते. सॅड प्रायव्हेट कंपनी कितें आमी तांचेर कांय हें करिना, बट तुमी आयिल्ले न्ही करपाक बिझनस, तुमी त्रासान पड तांकां बेल आउट करपाक हें सगळें चल्लेलें आसा. हे पळय आंकडे आयिल्ले आसा 266.8 करोड लॉस आसा पळय. वो एज पर द बॅलन्स शीट कंटिन्युअस 3 वर्सां जालीं. आतां ह्या वर्साचे 9वो म्हयनो चालू आसा हो. इन दॅट क्वॉर्टर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च आसा. सो बाय एंड ऑफ म्हाका दिसता फाटले 2 म्हयने तांकां 266.8 करोड नुकसाण जाल्लें आसा. आतां आनी एक तुमकां सांगता, कॉन्स्पिरसी अनरेवल करपाक एक बॅकग्रावंड आनी एक सांगता. थोडे म्हयने पयले एक व्हडलो आवाज जाल्लो फ्लायओव्हर दाबोली एअरपोर्टा फुडल्यान फ्लायओव्हर बांदलो. तो स्टार्ट जाल्लो अबाउट जून 2024 तेन्ना तो स्टार्ट जावपाक लागलो, पुश करपाक लागलो. आनी थंयसरलो आमदार आनी मिनिस्टर श्री मोबिन गुदिनो तेन्ना ताणें प्रेसाक सांगलें, लोकांक सांगलें फ्लायओव्हर जाय कित्याक लोक इतलो दाबोली येता आनी थंय ट्रॅफिक कंजेशन जाता. तो ट्रॅफिक कंजेशन काडपाक तो लोक डायरेक्ट फ्लायओव्हराचेर वेतलो आनी ट्रॅफिक कंजेशन आसचें ना. तो फ्लायओव्हर कित्याक बांदता आमी सदांच सांगलें इट इज फॉर कोल. जो मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीचो एमपीटी आशिल्लो आतां एमपीए थंयसान कोल फ्लायओव्हराचेर हाडून सारको बोरयेच्यान ते पळय खाजगांनी पळय ते बांदता थंयसान फोंडेच्यान दॅट इज हायवे नॅशनल हायवे 566 ताजेल्यान वचून कर्नाटकाक कोळसो दिवपाक हो फ्लायओव्हराचो आशिल्लो. आतां हालींच मोबिन गुदिनोन चेंज स्टेटमेंट केला. एमपीएच्यान कार्गो वचपाक फ्लायओव्हर म्हण पळय आमी तर पयलींच्यान म्हणटा कोलाक लागून म्हण. तो म्हणटालो पॅसेंजर पळय सगळे फोटी कशें चालू आसा. पण जेन्ना फ्लायओव्हराचें फावंडेशन घालपाचें आशिल्लें श्री नितीन गडकरी गोंयांत आयलो आनी अनाउन्स केलें गोंयच्या सरकारान दॅट ही इज गोइंग टू ले द फावंडेशन. तो पेडण्यां गेलो, मोपाचो तो हायवे लिंक रोड पासून इनॉग्रेट केलो. दाबोली आयलो प्लेन धरलें बट ताणें इनॉग्रेट करूंक ना. जें इन्फॉर्मेशन आमकां गमलें ही वॉज नॉट कन्विन्स्ड वाय दिस इज बीइंग बिल्ड. पास केल्लो बट तांची दुबाव आशिल्लो की परमिशनां घेवंक ना म्हणून. ताजे उपरांत परतो आयलो जुवारी ब्रिजाक लागून. तो सांगपाक की आपूण टावर बांदतलो आनी वयर हॉटेल आनी कितें तेन्नाय अनाउन्स केलें तो इनॉग्रेट करतलो म्हूण. तरी ताणें इनॉग्रेट सेकंड टायम तो परतो दिल्ली गेलो. तो स्वता दुबाव आशिल्लो गोंयच्या सरकाराचेर हे कितें कर चल्ला काय म्हणून आपूण त्रासान पडटलो. आनी फायनली जेन्ना ताणें इनॉग्रेट केलें चिकाली पंचायतान आनी ताणें सांगलें लोक कोर्टान गेले आनी कितें आपणाक खबर आसा आनी खूब लॉस जातलो म्हणून. हांवें प्रश्न विचारलो पार्लमेंटान, रिटर्न रिप्लाय आसा की तुमी परमिशनां घेतली काय म्हणून. नितीन गडकरीन स्वता सायन मारून म्हाका आन्सर दिला आमी सगळी परमिशनां घेतली म्हणून. जेन्ना आरटीआय मारले लोकांनी नेव्ही कडेन, नेव्हीन सांगलें आमी 4 लेटरी बरयल्यो नॅशनल हायवे की बाबा तुम्ही कितें बांदता थंय, कितें बांदता जाल्यार परमिशन घे. 4 लेटरी. एनएचआय रिफ्यूज टू रिप्लाय. म्हणजे दाल में काला था. तो फ्लायओव्हर कोणाक बांदताले ते म्हणटाले बाबा आमचे परमिशन घे, आमचे एनओसी घे. जेन्ना एक ल्हान घर पासून जर बांदता जाल्यार ताका परमिशन घेवचें पडटा, एनओसी घेवचें पडटा नेव्हीचे. बट फ्लायओव्हराक घेनासले ते. एक दीस इन नोव्हेंबर एज चेअरमॅन ऑफ रोड
सेफ्टी कमिटी कलेक्टर आशिल्ली, हांवें NHAIच्या डायरेक्टराक सांगलें तुम्ही NOC कित्याक घेणार नाही म्हणून. तो म्हणपा लागलो आमी सेंट्रल एजन्सी आमकां परमिशन बी लागना. फायनली ताका सांगलें फाल्यां कितें जालें जाल्यार नेवीची 2 प्लेनां क्रॅश जाल्लीं, इल्युशन म्हणटा पळय IL, आनी पायलट मेल्ले, क्रू मेल्लो, तुजेर येतले तेन्ना भंय येवन ताणें मागीर सांगलें आमकां दिता. तरी घेवंक ना परमिशन. कोर्टान गेले कन्सर्न सिटीजन आनी कोर्टान सावन NHAI सांगलें टेक NOC म्हूण फ्रॉम नेवी. आनी थंय कळोन आयलें द हायट ऑफ फ्लायओव्हर वॉज सो हाय दॅट तो बांदलोलो जाल्यार दाबोलीम एअरपोर्ट बंद जावपाचो. सिव्हिल एअरक्राफ्ट येवपाची न्ही, मिलिटरी एअरक्राफ्ट येवंक शकता कित्याक दे रिक्वायर शॉर्ट रनवे. सिव्हिल एअरक्राफ्ट लँड जावपाची न्ही. म्हणजे पळय हो सरकार कितें करतालो, आमी बंद करिना दाबोलीम एअरपोर्ट, तर फ्लायओव्हराक लागून बंद जाला, आमकां कांयच ना. ही तांची षडयंत्र आशिल्ली, ती एक्सपोज जाली. आनी हे पयले फावट न्ही, याद करा आमकां मादय जाय सरकार म्हणटालो, सदांच विकपाक भोंवतालो. आनी म्हाका दिसता 28 जानेवारी 2023, बेसिकली जानेवारी 2023 कर्नाटकाच्या इलेक्शना पयलीं श्री अमित शाह कर्नाटकाक गेलो आनी अनाउंस केलें गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक थँक्यू म्हळें ताणें. गोवा का चीफ मिनिस्टर और गोवा का सरकार को हम धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि ते एगरी जाले म्हादय डायवर्ट करपाक. तुमकां आतां शेतकामत्यांक सगळ्यांक उदक मेळटलें. हातून 2 आसा. ताणें एक्सपोज केलो, दॅट मिन्स चीफ मिनिस्टर एग्री जाल्लो, गोंयचो सरकार एग्री जाल्लो. दुसरें ताणें सांगलें शेतकामत्यांक उदक मेळटलें. वेरेज ते सदांच सांगताले आमकां पिवपाक उदक जाय म्हूण, पण थंय पळय सांपडलें. अमित शाहान सांगलें शेतकामत्यांक उदक मेळटलें. कशें पळय सगळें गोंयचो सरकार फोटी करतालो. इन दॅट बॅकग्राऊंड गोंयच्या सरकाराक कशें पातयेवंक जाता आमी, की वो सांगता आमी दाबोलीम एअरपोर्ट बंद करून दिवचे ना म्हणून. एक प्रयत्न जालो थ्रू फ्लायओव्हर, ताचे उपरांत ते बंद जावना. लेटेस्ट कितें जालें, जानेवारी रक्षा मंत्री गोंया आयलो, गोवा शिपयार्डान आयलो एक कोस्ट गार्डाची वेसल इनॉग्रेट करपाक, लॉन्च करपाक. आमी आशिल्ले थंय. ताचे उपरांत चीफ मिनिस्टर, कॅबिनेट मिनिस्टर, MLA, MP ताका मेवले. हे आमकां बातमीपत्रांचेर कळून आयले आनी चॅनलांचेर तुमच्या की मेवले आनी ताका सांगलें दाबोलीम एअरपोर्ट बंद करनाका म्हणून. हे सडनली दाबोलीम एअरपोर्ट बंद करपाची गोंयच्या सरकाराक इतले कशी न्यूज आयली. म्हणजे तांकां खबर आशिल्ली तर सगळें बरें चल्ला. हायवेचो पळय तो फ्लायओव्हराचो कट केले 17 पिलर आनी तांकां आमी हे पळय कॉन्स्पिरसी आशिल्ली ती फुडें वचून दिवना. आतां फ्लायओव्हर जो बांदता तो पण तरी पण तुमी म्हणटा गोवा दाबोलीम एअरपोर्ट बंद मत करो आनी ताणें खंय आश्वेशन दिलां करचो ना म्हणून. ताच्या उपरांत 15 दिसांनी परते दिल्ली वेतात. हे आपुणूच प्रेसाक न्यूज दितात. MP आसा तांचे बरोबर, मिनिस्टरूय आसा तांचे बरोबर, मॉविन गुदिनो, निलेश काब्राल आनी कोण आसा. आनी सांगतात आमी ताका मेवले, मेमोरंडम दिला, ताका रिक्वेस्ट केला दाबोलीम एअरपोर्ट बंद करिनाका म्हणून. अरे 15 दीस पयलीं तुमी म्हणटा ताणें आश्वेशन दिल्लें, पण तुमी पातयेना तुमच्या सेंट्रल मिनिस्टराक. इज द डिफेन्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ताचेर ट्रस्ट ना तुमकां. दॅट मिन्स परते गेले आनी परते मेमोरंडम दिला म्हणजे तुमकां खबर आसा दाबोलीम एअरपोर्ट बंद करपाचो आसा म्हूण. आनी ताच्या उपरांत 3 काय 4 दिसांनी मॉविन गुदिनो परतो राजनाथ सिंगाक मेवता दिल्ली आनी प्रेसाक सांगता आपणें ताका रिक्वेस्ट केला दाबोलीम एअरपोर्ट बंद करिनाका म्हणून. आमी सांगिना, सरकारूच सांगता, मिनिस्टरूच सांगता, तुमचेच मिनिस्टर सांगता, कॅबिनेट मिनिस्टर. म्हणजे तुमकां भितरली खबर आसा दाबोलीम एअरपोर्ट बंद जावपाचो आसा म्हणून. आनी हे जातकूच हांव दिल्ली आशिल्लो, पार्लमेंट सेशन, बजेट सेशन आशिल्लें. दुबावान हांवें स्टार्ट केलें इन्व्हेस्टिगेशन. आमचे सोर्सीस आसात
आणि त्या सोर्सिसां कडच्यान सगळे पडून आयले. कोण आयिल्लो गोंयांत हे आतां न्ही, आतां तांकां कांय निमित मेळना. फ्लायओव्हर कॉन्स्पिरसी बंद जाली, सगळे बंद जाले. आतां तांणी एक न्यू काडला, ऑफ सिंदूर जातकूच सिक्युरिटीक लागून आतां आमी दाबोलीम एअरपोर्ट सिव्हिलाक बंद केल्ले. आनी सगळे जेन्ना कॉन्स्पिरसी मेवली, फायल मूव जावपाची आशिल्ली नेक्स्ट डे, ते वचून गमले तेन्ना फायल मूव जावपाची आसा, खंयच्या सेक्शनान मूव जावपाची आसा, गोंयचे कोणा कडेन मिटींग जाल्या. तेन्ना हांवें डायरेक्ट वचून लेटर दिली श्री राजनाथ सिंगाक. तो पार्लमेंटान आशिल्लो, तो भायर वेता आनी हांव ताका मेळोंक वेता म्हळ्यार तो गेलो, इमिजिएटली गेलो ताच्या ऑफिसान, लेटर दिली. नेक्स्ट डे कन्फर्म केले सकाळी ताचे पीए कडेन हय ताका पावली. आनी तातूंत हांवें बरयलें की 35-37 कितें एअरपोर्ट आसा. हांवें खूब एअरपोर्टाची नांवां बरयलीं तातूंत. हे सगळे मिलिटरी एअरपोर्ट, लेह, जम्मू, श्रीनगर, बागडोगरा, चंडीगड, पंजाब, ते फुल इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया चायना बॉर्डर, थंय सिव्हिल एअरक्राफ्ट आर लँडिंग. तुम्ही थोडे कडेन म्हणटात इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, विच इज अ मिलिटरी एअरपोर्ट. जाल्यार गोंयच्या एअरपोर्टाचेर तुमकां आयज कित्याक हें जालें की ऑफ सिंदूर जातकूच देर इज अ सिक्युरिटी थ्रेट. हे निमित आतां काडलें. आनी हातून आनी एक तुमकां याद करता, मॉविन गुदिनान सांगलां GMR नेव्हीचेर प्रेशर घालता म्हणून. हांव एक्स नेव्ही, हांव तुका सांगता नेव्ही विल नॉट बकल अंडर प्रेशर. बट एक कॅबिनेट मिनिस्टर म्हणटा GMR नेव्हीचेर प्रेशर घालता म्हणजे कितें तरी सत आसा. एक कॅबिनेट मिनिस्टर सांगप म्हणजे ताका कितें इन्फॉर्मेशन मेवना. आनी ह्या बॅकग्राउंडान तुमी पळया GMR लॉसान आसा. GMRक भेलाव करपाक जाय. हांव म्हणिना सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टरूय आंध्राचो, हांव ते आरोप घालिना. बट GMR आंध्रा, MVR आंध्रा, MVRन पयले ट्राय केल्ले फ्लायओव्हर बांदून बंद उडोवपाक. आनी मिनिस्टरच्या तोंडांचेर येता GMR प्रेशर घालता म्हणून. ते सगळे पयत जाल्या. And my source which was there in Delhi, which हांवें गोंया कन्फर्म केलें अशें and it was confirmed. Yes, हे मूव आसा म्हणून. आनी जेन्ना ते म्हणटात, जेन्ना बाब विजय सरदेसायानूय आवाज केलो, लिडर ऑफ ऑपोजिशनानूय आवाज केलो, आमच्या अध्यक्ष बाब अमित पाटकरान आवाज केलो, आमचो बाब साव्या डिसिल्वान रोखडेच प्रेस कॉन्फरन्स घेतले. आम आदमीचो MLA बाब भेंजी वेगसान आवाज केलो. दिल्लीक संजय सिंग आनी केजरीवाल उलयले, सगळे उलयले. बट चीफ मिनिस्टर आनी बीजेपीचो MP बाब सदानंद तनावडे सांगतात कॅप्टनान सांग, आमकां सोर्स सांग म्हणून. तुम्ही सगळे पत्रकार, मीडिया, 4th पिलर. I belong to one of the pillars. Legislature, executive आसा, ज्युडिशियरी आसा आनी द मिडिया. केन्ना तुम्ही जेन्ना विचारता केन्ना तरी तुम्ही सोर्स डिस्क्लोज करता. करूंकूच जायना. By telling you will be killing the messenger. सोर्स मागता म्हणजे त्या सोर्साक धरून ताका सस्पेंड, डिसमिस करून त्रासान घालपाक. हांव कसो सोर्स सांगता. तुम्ही पळय चोर बुद्धी करपाचे आशिल्ल्यो तुमकां धरल्या, मादय केल्या तुम्ही आनी आमी तुमकां पातयना. सो दिस इज दॅट होल कॉन्स्पिरसी. दाबोलीम एअरपोर्ट बंद करपाचो फॉर सिव्हिल एअरक्राफ्ट. ते पळय म्हणटा दाबोलीम एअरपोर्ट बंद जावचो ना. हांवूय सांगता केन्ना बंद जावचो ना. बट फॉर मिलिटरी यूज. मिलिटरी यूजाक बंद जावंक जायना. दॅट मीन्स दाबोलीम एअरपोर्ट इज ओपन. ना, आमी म्हणटा कमर्शियल एअरक्राफ्टूय एअरपोर्ट ओपन आसपाक जाय. आयज तुम्ही तर पयशात थोडे म्हयने पयलीं दाबोलीम एअरपोर्ट वॉज डिक्लेअर्ड एज द बेस्ट एअरपोर्ट इन इंडिया. आनी तुम्ही ग्रीन एअरपोर्ट, हे एअरपोर्ट मोपा म्हणटा. आमी ताजेर एगेन्स्ट उलयना. आमचोच एअरपोर्ट गोंयचो तो. बट जो वॉज डिक्लेअर्ड एज द बेस्ट एअरपोर्ट कित्याक तुम्ही बंद करूंक शकता. आनी हे पळय मूव, फायल मूव जाल्ली, it is only been put on hold. हे तांणी बंद करूंक ना तांचो मूव.
आणि ही खबर मेवल्या द प्राईम मिनिस्टर वॉज मिसलेड एट सर्टन लेवल की तो लॉसान वेता आणि आम्ही जर ताका हेल्प करिना जाल्यार खरेंच तांणी सरकाराचे इंडियेच्या सरकाराचे नाव पिडेल. सो तेच सांगला आनी कांय सांगूंक ना बाबा हांगा कसो प्रॉब्लेम जातलो, हाव इकॉनॉमी विल कलेक्ट. पण दाबोले बी सेंट्रली लोकेटेड. ते मुद्दाम आतां साऊथ गोवा नॉर्थ गोवा करता तेच करता. वी आर नॉट लुकिंग एट साऊथ गोवा नॉर्थ गोवा. दाबोले इज अ सेंट्रली लोकेटेड एअरपोर्ट ऑफ गोवा. प्री पोर्चुगेज टाइम, प्री लिबरेशन. सो ही सगळी षडयंत्र आशिल्ली पळय ती एक्सपोज जाल्या आणि तांणी फक्त एबेन्स म्हणटा पळय ते याद करा. रिजनल प्लेन स्क्रॅप करता म्हणलें 2012. आयज जे निसंटन जाता, एमेंड करता, लॉ काडटा, कायदे काडटा, तेच सरकार. हे सरकाराक पात येवंक जायना. दे ओनली पुट इट ऑन होल्ड. दे विल मूव. इलेक्शन जातकच इलेक्शन तेच उलयता, आमी उलयना इलेक्शनाचेर. सो हे तुमचे मुखार आणि गोंयचे जनते मुखार हे आमी दवरपाचे चिंतले आणि दीज आर द फॅक्ट्स. कितें क्लॅरिफिकेशन आसा तुमी? So you still maintain your statement? 100%, 100%, 200%. This was a big conspiracy. त्या खातीर फुल क्रोनॉलॉजी दिल्या. कसलो कसलो तांचो प्रयत्न जाल्लो पळय तो. म्हणजे आमी कांय करूंक ना. गोंयचो सरकार वी वॉन्ट दाबोलीम टू बी एअरपोर्ट. आनी दाबोलीम तुम्ही कोणूच बंद करपाक जावना. इट विल रिमेन, बट इट शुड नॉट बी केअर विल रिमेन ओनली फॉर मिलिटरी. वी आर सेइंग इट विल बी फॉर कमर्शियल ऑल्सो. आणि दुसरें 50 ते 60 लँडिंग डेली जाता दाबोलीम. 50 ते 60 लँडिंग. काय प्रॉब्लेम ना. ATC, एअर ट्रॅफिक कंट्रोल इज मेन्ड बाय नेव्ही ऑफिसर्स, बाय एअर ट्रॅफिक कंट्रोल ऑफिसर, एटको म्हणटात तांकां. ATC एटकोज. तांकां शॉर्टेज आसा थंय. तांकां शॉर्टेज आसा जाल्यार एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया तांकां एडिशनल एटकोज दिवपाक जाता. बाबा जेन्ना सिव्हील एअरक्राफ्ट आसता तेन्ना बाबा आमी हे इतले एटकोज दवरता. सो दॅट नेव्हीचेर प्रेशर येना पाहिजे. नेव्हीन टायमींग मागला आपणाचे ट्रेनिंग सॉटीज आणि मिशन सॉटीज. ते चालू आसा. नेव्हीन कांयच सांगूंक ना तुमकां. तुमी कित्याक मदीं पडटा? मिलिटरी 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 म्हणून. नेव्ही इज कम्फर्टेबली ऑपरेटिंग. आय हॅव बीन पार्ट ऑफ दॅट ऑर्गनायझेशन. ते फोटी मारूंक शकना. आणि जे लेटर हांवें श्री राजनाथ सिंगान केल्या आनी सिव्हील एव्हिएशन मिनिस्टर दोगांयकूय हांवें सांगलां कितले मिलिटरी एअरपोर्ट आसा, कितले लँडिंग जाता दिसा, कितले इंटरनॅशनल फ्लायट्स येतात, जाल्यार हाका तुमी टार्गेट करनाका. So, after your move, the other because तांकां ते फक्त इलेक्शनाचेच चिंतता. फाल्यां कितें केलें इलेक्शन जातकूच तांणी दिलें ग्रीन सिग्नल. आतां कशें जाता इलेक्शन येता 2020 तांचें फकत चिंतप इलेक्शन जातकूच मार भिश्क्यार म्हणटाले आमी केअर करिना. तो आमकां पातयेवपाक जायना. म्हादयचे केले, रिजनल प्लॅनाचे केले, सगळें 50,000 जॉब दिता म्हणले, 10,000 म्हणे, 2,000 म्हणे, तांकां पातयेवूच जायना. फ्लायओव्हर आसा पळय 17 कोण कट करपाक पडले कोर्टाचे कडेन. हाजे पयलीं हांवें स्टेटमेंट केल्लो जेन्ना तुमी उलयल्ले तेन्ना तुका फक्त नेगेटिव्हच तूं हें करता म्हणून. आतां जे 17 कोर्टाचे ऑर्डरी लागून मोडपाक पडल्या तेजो लॉसीस कशें? हातून स्पश्ट जालें की तो फोटी मारतालो आनी आरोप आमचेर घालतालो. कोर्टान सन जेन्ना सांगलें एनओसी घे आनी जेन्ना एनओसी घेवपाक ते डॉक्युमेंट सबमीट करचे पडटा. ते डॉक्युमेंट आमकां दिनासले. ते डॉक्युमेंट म्हणटकूच आमी पयले एक ऑब्स्टेकल लिमिटेशन आसता, हायट रिस्ट्रिक्शन आसता. ते कोणे केला ते सगळे आता नेव्हीक ब्लेम करता. तुम्ही हायट रिस्ट्रिक्शन घाला. तातूनय आय विल बिकम अ एडवोकेट फॉर नेव्ही या प्रेस कॉन्फरन्सान आनी हांव सांगूंक शकता की 30 सप्टेंबर 2015 मिनिस्ट्री ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन मोदी सरकार
मिनिस्ट्री ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन 30 जानेवारी 2015 गॅझेट नोटिफिकेशन हाडलेले सगळे एअरपोर्ट जितले इंडियेक आसा ते एका एअरपोर्टाची हाईट रिस्ट्रिक्शन कितले आसतले पळय तातूंत दाबोलीचेय आसा तुमकां जाय जाल्यार म्हज्यान शेअर करपाक जाता गॅझेट नोटिफिकेशन ते नेव्हीन दिवना मिनिस्ट्री ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन डिफेन्साक कांयच ना तातूंत आणि सगळे एअरपोर्ट ऑथॉरिटी AAI पळय आसा आख्या इंडियेक ते इम्प्लिमेंट करता कोणूय बांदता जाल्यार बाबा ही हाईट रिस्ट्रिक्शन आसा हांगा एअरपोर्ट कोण कस्टोडियन नेव्ही सो नेव्हीक ती जबाबदारी दिल्या बाबा कितें बांदता जाल्यार तुमी NOC दिवपाक जाय तो हाईट रिस्ट्रिक्शन नेव्हीन काडूंक ना मिनिस्टर ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन मोदी सरकारान काडला 30 सप्टेंबर 2015 सो ताणें फोटी मारलेल्यो त्यो जर 17 पिलर कट करूं ना जाल्यार हे कितें म्हणपाचें आमकां कांय खबर ना 2-3 ट्रिपी बेश्टो दिल्ली मारपाचे मजा मारपाचे आमच्या टॅक्स पेयराच्या पयशांचे आनी म्हणपाचें आमी गेल्यार तांकां सांगला बट ते आतां सांगतात की ते MVRाक लागून बंद जाता चलिल्लो आमी म्हणटा ताका न्ही BJPचो तोय आंध्राचो मोपाय आंध्राचो तांकां फक्त जाय ही ऑपरेशन थंय वचपाक सो ते कट करतकूच नेव्हीन सांगला बाबा ही हायट ह्या हायटी भितर तुमी जाय ते करा आनी ताणें रिड्यूस करून आतां पिलर बांदता आनी जो म्हाका आन्सर दिला पार्लमेंटान रिटर्न आन्सर जेन्ना हांवें स्टार क्वेश्चन विचारले मंत्रीन सांगले की ना आमी आतां ते कट केले 17 पिलर आनी हांवें म्हणलें लॉस कितलो जालो सप्लिमेंटरी खंयच्या तरी दिसांनी तुमी पळयला आसतले म्हणून फक्त 4 कोटी हांवें कांय म्हणूंक ना ओगी रावलो 4 कोटी न्ही 17 पिलर ते पयशे ते कोटीचे कोटी पयशे लॉसान गेले आमचे पयशे टॅक्स पेयराचे आनी ताजेरूय हांव ओगी रावचो ना ताजेरूय हांव कारवाई मागतलो आनी थंय म्हणा इन्व्हेस्टिगेट हांवूय सेपरेटली करतलो कितें करूंक जाय तितलें कित्याक टॅक्स पेयरांचे पयशे बी केलो आनी ह्यो फोटी आमी एलाव करूंक मुखार इट वॉज अ कॉन्स्पिरसी लिंक डायरेक्टली टू क्लोजर ऑफ दाबोली अटेम्प्ट टू क्लोज दाबोली आनी एक सांगता कित्याक दाबोलीम एअरपोर्ट बंद केल्लो जाय बिट्स पिलांनी फुडल्यान एक व्हडली प्रॉपर्टी आसा तुमी पळयला आसतलें एक आतां पेट्रोल पंप येता आनी एक कितें FMGचो कितें एक आउटलेट येता ती प्रॉपर्टी वन ऑफ द बिगस्ट रियल एस्टेट बिल्डरान घेतल्या इट गोज अप टील वेल्सांव बीच म्हण येता थंय ताका पळय ती बिल्डिंगां लक्झरी अपार्टमेंट बांदूंक अशें तो बांदूंक शकना कित्याक थंय प्लेनां देंवता ते पिशे इन्वेस्ट करपाक ते तर इन्वेस्ट करतले जाल्यार आमकां ओपन परमिशन जाय ओपन परमिशन मेळना कित्याक हायट रिस्ट्रिक्शन आसा आनी हायट रिस्ट्रिक्शन जर काडपाक जाय जाल्यार दाबोलीम एअरपोर्ट बंद करपाक जाय त्या खातीर ते पिलर ह्यूज कॉन्स्पिरसी ह्यूज प्रॉपर्टी घेतल्या ती बीट पिलांनी फुडल्यान तुमी पास जाताना पळयात प्राईम मिनिस्टर मोदी खंय प्राईम मिनिस्टर मोदीन पळय आपणाचे हे केल्ले भाशण दिल्ले लोकसभा ती प्रॉपर्टी खुबशे इन्वॉल्व आसा कॅबिनेट मिनिस्टरूय इन्वॉल्व आसा सीएमान सांगून तो येवन थंय इन्स्पेक्ट करूंक वचना म्हण उलोवंक बोले जाल्यार सगळें काडटले आमी भायर डोंट चॅलेंज मी आयज पासून आमी पर्सनल करूंक ना आमी फक्त कायदेशीरूच उलयता आमी तुमकां गोंय डिस्ट्रॉय करूंक दिवचे ना दाबोलीम एअरपोर्ट बंद करूंक दिवचे ना सगळ्याचे एका मंत्रीचे काडटले आमी कोण इन्वॉल्व आसा कितें आसा खंय प्रॉपर्टी घेतल्या पळय त्यो आनी खंय कमिशन घेतलां पळय त्यो सो तो एअरपोर्ट आसूं सो व्हडल्या व्हडल्या बिल्डरांक व्हडली बिल्डिंगां बांदूंक मेळना आनी मोपा थंयसर शिफ्ट करूंक तांकां मेळना लॉसीस जाला म्हणटा तेजी तुमी नुकसान भरपाई करपाक 100% ताणी कितें सांगलें मंत्री आमी शोकॉस दिला कन्सल्टंटाक कन्सल्टंटान कित्याक शोकॉस डायरेक्टर ऑफ NHI कोण आशिल्लो थंय ज्या मनशाक हांवें सांगुल्लें नोव्हेंबर 2024 तुवें NOC घेवपाक जाय ताचेर तुमी एक्शन घ्या कन्सल्टंट कोण तो सिव्हिल हे मरे तो पब्लिक प्रॉफिटेक आयला आनी एक लास्ट एक सांगता जेन्ना आमी म्हणटा लॉस देवान खंय दोगांयचे हात धरल्या दाबोली मोपा एक आवय कशी आसता 2 भुरगीं आसा दाबोली आनी मोपा गोंयचें सरकार कितें करूंक शकता ह्या भुरग्याचे
काढून त्या भुरग्यांक दिवंक शकता. तुम्ही मरा थंय बाबा. हातून थोडे इंटरनॅशनल एअरलायन्स शिफ्ट जाले ते लॉसान आसा. एअर अरेबिया यूज टू मेक ह्यूज प्रॉफिट इन दापोली. तो रातचो म्हाका दिसता 12:30 लँड जातालो आनी 4 इंडियन स्टँडर्ड टाइम टेक ऑफ करतालो. म्हाका दिसता खुबशे लोक जे दुबय बिबाय वेताले ते फ्लायट घेत वताले. काय कारण नासतना रिजन नासतना ते शिफ्ट जाले थंय. आता शिफ्ट जातकूच आयदर तुजो टायमींग शिफ्ट जावंक जाय, मे बी तुका दाबोलीन सारको टायम मेळना ओ कितें, थंय तोच टायमींग घेतलो ताणें. त्या टायमार पळय दाबोली लँड जाताले त्या टायमार ते मोपा लँड जाता. त्या टायमार ते दाबोलीन टेक ऑफ करताले थंय आयज ते लॉसान गेल्ले आसा. दे रिग्रेट. हांगा इतलें प्रॉफिट जाताली तांकां सिटी मेळनासले लोकांक, वेटिंग लिस्ट आसताली. आयज थंय खाली वता. आनी एक इंटरनॅशनल एअरलायन्स म्हाका दिसता या 1-2 दिसांनी अनाउन्स करपाचे आसा की वी आर क्लोजिंग ऑपरेशन वन्स एंड फॉर ऑल. दोनाय कडच्यान कटर एअरलायन्स इज क्लोजिंग ऑपरेशन. हांगा प्रॉफिट करताले पळय कशे. तुम्ही पळय शिफ्ट करताना कटर एअरलायन्स जेन्ना शिफ्ट जाल्यार तुमी पळय मोदी खंय आशिल्लो. जेन्ना मोदी त्या कंट्रीन वेता तेन्ना थोडे अनाउन्स करता आमी मोपा शिफ्ट जाता म्हणून. कॉन्स्पिरसी आसा. हाजे पयलीं तुमी एक स्टेटमेंट केल्लो दाबोली एअरपोर्टा वयल्यान गोल्ड स्मगलींग जाता आनी तूं कॅबिनेट मंत्री इनवॉल्ड आसा म्हणून ह्या सरकाराचो. ते गोल्ड स्मगलिंगाचे इश्यू पळय हांवें म्हाका खबर आशिल्ली हो सरकार इश्यू इन्व्हेस्टिगेट करचो ना म्हणून. त्या खातीर हांवें स्वता कंप्लेन बरयल्ले टू DRI, डिरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स. कितलोय ताणें प्रयत्न केलो ती केस बंद जावपाक जायना, काय करपाक जायना. त्या DRI ऑफिशलांचेर खूब प्रेशर आसा. आमी फूल एविडन्स दिल्ले. तातूंत वॉइस रेकॉर्डिंग आसा, फोटोग्राफ्स आसा, सगळे आसा थंय. कोण इनवॉल्ड आशिल्ले, कितें आशिल्ले, तातूंत कोण इनवॉल्व आशिल्ले ते गव्हर्नमेंट सर्वंटाक प्रमोशनूय दिलें. तातूंत टिकेटीचें सगळें दिलें. खंयच्या दिसा खंयच्या प्लेनार सीट नंबर सगळें दिलें. दॅट मिन्स DRI ऑफिशियल्स ऑल्सो कॉम्प्रोमायज हांव म्हणटलो. तेजेर आरोप घालता. मिनिस्टर येतले वेतले. वॉट इज गोल्ड स्मगलिंग? इट इज अ ब्लॅक इकॉनॉमी. इट इज अ इकॉनॉमी which is terrorizing Indian economy. आयज आमचो रुपया पडलेलो आसा. कित्याक? Because of this parallel black economy which is going on. But हो सरकार जो म्हणटालो आमी ब्लॅक मनी हाडटले खंय, अरे तुमचे ओन मंत्री करतात मरे ब्लॅक इकॉनॉमी. तुम्ही बजेट पयला आसतले गेले सगळ्यांक मार पडलेलो आसा. कांयच ना बजेटान. शी हॅज नो आन्सर. फायनान्स मिनिस्टर नो आन्सर, नो सोल्युशन, नो रेमेडी फॉर दिस इकॉनॉमी which is collapsing. शेत कामती गेले सगळे गेले. सो ही हांव परस्यू करतलो. गोल्ड केस हांव बंद जावन दिवचो ना. हाचेर जे एविडन्स आसा आमी हँड ओव्हर केला. चेंज जातलो सरकार खंय ना खंय. एप्स्टीनान गट धरलेले आसा सगळे. ट्रम्पूय असो फुगार करता ताचो. खंय ना खंय दिस केस विल कम. Captain, just coming back to the original topic, just one single question. You mentioned a lot of names, including the Prime Minister, saying that he was misled. You've also quoted Rajnath Singh as well as the state. Who among them is the biggest liar based on the allegations that you have leveled? Or the party itself? I am not calling liar to central ministers. I am calling the Goa government ministers are liars. Rajnath Singh, why they were running to Rajnath Singh? 3 times they went. And they gave the statement to the press. We are not speculating. They told the press, आम्ही मेवल्या ताका आणि ताका आम्ही मेमोरंडम दिला ताणे एश्योरन्स दिला आपण बंद करचा ना म्हणून. That means there was something cooking up. Why you didn't go to the Minister of Civil Aviation? You are going to the Minister of Defense. That means this time it was coming from defense. And then I investigated. What I came to know, it was something linked. They were taking of Sindoor to justify
their moves. And that is why when I came to know in my letter I have said, there are so many military airports and I have named them. Leh, Jammu, Srinagar, Bagdogra, all those on the border. They are forward operating bases. And their civil aircrafts are landing and taking off every day. Then why not those? Why suddenly you are targeting the Dublin airport in the name of security concerns? And is this going to be your poll, one of the poll promises ahead of 2027 elections? No, we are not looking this from election point of view. This is Okay. because this is concerning the economy, the livelihood of every Goan. Be it the fishermen, be it people in the hospitality business, be it the taxi driver, motorcycle pilot, all those people. So many people directly, indirectly involved. A vegetable fellow who's selling, he's supplying vegetables to hotels because tourists are coming. It's a tourist stop. We're going to collapse. Just to help one entity called GMR to run MOPA. I can, understand the concerns of that company. They are already now this time 266.8 crore loss in the 9th month. They've been suffering losses for whatever reason. That we Plus don't, ED rates as well. I'm not aware of ED rates, but see, this is how they have been operating. And also there is a precedence. When in Hyderabad, Rajiv Gandhi International Airport was inaugurated, immediately after that, the airport at Begumpet was closed because that was as per the condition. No private entity wants that there should be another competitor. But here it is not about competition, it is about not only, it is a pride of Goa. It is an identity of Goa, W. कॅप्टन आम्ही पहिला इलेक्शन जेन्ना येतात हालींच्या तेंपार तेन्ना एक नॅशनल सेक्युरिटीचो विशय वॉर नाजाल्यार आनी कितें तरी जाता आनी तितून नॅशनल सेक्युरिटीचो विशय हो प्रॉमिनंटली मुखार येता. आतां दाबोळे एअरपोर्ट इज बीन हँडल्ड बाय नेव्ही. GMR is putting pressure as per own minister statement. Now if suppose they want to close Daboli for benefiting GMR, do you suspect any act of such की एक नॅशनल सेक्युरिटी आमची धोक्यान येयल्या आनी त्या खातीर आमकां दाबोळी आतां नेव्ही कडेन दिवपाचो पडटा नाजाल्यार आनी ताका पर्याय ना. हेच्या पयलीं तुमचेर तेंच्यांनी एंटी नॅशनलाचो आरोप केल्लोच आसा. यू बीइंग फ्रॉम नेव्ही तुम्ही जर विरोध करता जाल्यार यू आर डबल एंटी नॅशनल. यू विल बी बिकम डबल एंटी नॅशनल. सो अशा पद्धतीची एक स्ट्रॅटर्जी समजा ताणी केली जाल्यार हाव यू वील टॅकल दॅट स्ट्रॅटर्जी. पळय हातून तेन्ना हांव म्हणटा सोर्सीस तातूंत हांव कॉन्फिडेंटली सांगता की नेव्ही हॅज नो प्रॉब्लेम. जे पळय सिव्हिल एअरक्राफ्ट येता तांचे फक्त एक कंडिशन आसा की 8 to 11 सकाळचे आमकां फ्लायींग ऑन आसपाक जाय. तातूंत सिव्हिल एअरक्राफ्ट जर उपकारना आणि दनपारचे 2 ते 4 काय 1:30 ते 4 ते सिव्हिल एअरक्राफ्ट मान्य आसा आणि त्या प्रमाणे तांचे टायमिंग ऍडजस्ट करून दोगूय ऑपरेट जाता. नेव्हीत तांकां फुल फॅसिलिटी दिता. एअर ट्रॅफिक कंट्रोल ऑफिसर आसा थंय ते हांवें म्हळ्यार कित्याक की बाबा एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियन तांकां आपणाचे एअर ट्रॅफिक कंट्रोल ऑफिसर दिवपाक जाय नेव्हीक. सो तांचोय प्रेशर लेस जाय. हांव जाणो कशें तांचेर प्रेशर येता पळय ते. But after all, Navy have to follow the instructions of the government, of the minister. डिफेन्स Yes, त्या defense. खातीर हो सरकार राजनाथ सिंगाच्या खानार फार्मार सुतालो थंय धरून आमकां कांय खबर ना. पयलो तांणी एमव्हीआराक ट्राय केलो फ्लायओव्हर बांद. आतां ऑफ सिंदूर तांकां एक हे मेळटा. इफ वी गो इनटू दॅट एंटी नॅशनल ऑफ सिंदूर वॉज वन ऑपॉर्च्युनिटी इंडिया पाकिस्तानाक क्रश करपाक. कोणे हाडयलें इंडियेक? Trump. मिलिटरी कोणे ओडून काडली? ट्रम्प म्हणटा आपणें म्हणटा. Right, Trump is not. आता चायनान हालींच म्हणत आम्ही सांगले इंडियेक तुम्ही फाटी घे म्हणून. कित्याक? कोण ब्लॅकमेल करता मोदी? गोंयच्या इंडियेचे सरकार कोण ब्लॅकमेल करता? ट्रम्प सांगता आमकां ट्रेड ही जाय. आता आमचो पळय एक्सपोर्ट फ्रॉम देअर टू जो अग्रिकल्चरल प्रोडक्ट घेतलो ताजेर इंडियेच्यान 0% टॅक्स. बट ते पळय धाडटले अमेरिकाक तांचेर 18%. इतली खापासता ट्रम्पाची. याद करा 1971 इंदिरा गांधीन अमेरिकाक वचून प्रेसिडेंटा सायडीक उबी रावन सांगलें
What is in the interest of my country, I will do. I don't have to be told by somebody else. This गेले आणि एंटी नॅशनल आम्ही म्हणटा जेन्ना जनरल नारावणे तो बरयता आपणाच्या बुकार हे सगळे आसा आपणाक जो उचित समजो वो करो हे सांगपाचे प्रधानमंत्री. सो हू इज अ एंटी नॅशनल हांव कोणाचेर आरोप घालना. मे बी थोड्यांक ती लिडरशिप क्वॉलिटी आसना, थोड्यांक आसता. खंयच्या सर्कमस्टन्सीसान ताणें म्हळें जो उचित समजो करो. हांव ताचेर टिप्पणी करिना. आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशनान ऑलरेडी एक्सपोज केल्लो आसा, ताका उलोवपाकूय दिना. जनरल नरावणेचें नांवूच येत जाल्यार उबे रावतात सगळे. एप्स्टिनाचें नांव येत जाल्यार सगळे उबे रावतात. What is that fear? This is the biggest anti-national thing what is happening. कॅप्टन, आणि एक गजाल, दाबोळी एअरपोर्ट हॅज ऑलवेज बिकम अ इश्यू ऑफ पॉलिटिक्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन्स. नाव दाबोळी एअरपोर्ट जरी मुर्मुगांव तालुक्यात असलो जाल्यार दाबोळी एअरपोर्टाचे इश्यूज डजंट रिफ्लेक्ट ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ मुर्मुगांव. इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ सालसेत. आणि सालसेत बींग नॉट विथ बीजेपी. आता हो दाबोळीचो इश्यू जर ताणी घेतलो आणि सांगता तशें नॅशनल इंटरेस्ट, नॅशनल सेक्युरिटी इंटरेस्ट म्हणून असो केलो जाल्यार नॉर्थ गोंयचे 20चे सीट भाजपा बोल्सान घालतले. हेर जे बाकीचे तालुक्यातले सीट आसात तेवूय त्यांच्या बोल्सान पडटले, कारण देशाची सेक्युरिटी. सालसेत तांकां गेल्यार कांयच फरक पडना. हो विशय ज्या तरेन आता सध्या सुरू आसा तो पळयत जाल्यार तातूंतल्यान पॉलिटिक्स करपाचो प्रयत्न चल्ला अशें दिसता तुमकां? तांचो प्रयत्न सदांच आसता. खंयचोय विशय आसत जाल्यार इलेक्शन त्या खातीर पळय दाबोळीचो इश्यू जातकूच सीएमान सांगलें ते इलेक्शनाक लागून करता. म्हाका दिसता आनी निलेश काब्रालान सांगलें इलेक्शनाक लागून करता. आमी इलेक्शनाक लागून करीत ना. आमकां ते लायव्हलीहूड आनी प्रायड आनी आयडेंटिटी. पूण ते इलेक्शनाक लागून जर करता जाल्यार एज अ काँग्रेस लिडर हांगा काँग्रेसीचें नुकसाण जावपाची शक्यता अशी दिसना तुमकां? ना, म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टी आपणाचें स्टँड तर सगळ्या लोकांक हें करीत की वी वील प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ गोवा. आमी जे स्टेक होल्डर्स आसा दॅट इज गुड इनफ. त्या खातीर हांवें म्हणलां हातूंत पॉलिटिक्स करूंक उपकारना. हें आमचे गोंयचे मिक्सड जावंक उपकारना. कितले लोक अशे तर बेकार पडत, पोटाचेर खट पडत. दिस वील बी द बिगस्ट डिससर्वीस पॉलिटिक्साच्या नांवान. कमिंग